गोय पोर्तुगीज राजवटींतल्यान मुक्त जावपाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तशेंच हेर स्वातंत्र्य सैनिकांचो हात आसा अशें कृषी मंत्री रवी नाईक हाणें फोंड्या क्रांती मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपल्या उपरांत सांगलें। जाल्यार इतिहासीक स्थळां सांबाळपा खातीर सरकार बेगीनूच एक खाशेली समिती स्थापन करतले। नव्या दायज धोरणांतल्यान 100 वर्सां परस कमी आशिल्लीं कागदपत्रां आनी दायजाचें संवर्धन करतले अशें मडगांवां लोहिया मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपल्या उपरांत पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो। आम्ही त्यांना राममनोहर लोहिया आणि बाकी मागील सैनिक आम्ही त्यांना विसरू शकना, कारण त्यांना आमची गोय जे सोडून जाले की आमची पोर्तुगीज राजवटी आशिल्ले 450 वर्सां आमी गुलामी आशिल्ले आणि तितून जर मुक्त जाल्यानंतर आयज आमचो देश वयता, आयज आमच्या देशाची प्रगती जाता आणि आयज सगळे वयतले आमच्या देशाक गोंयक वेवस्थीत जावपाची आमचे लोक एक कांयच शिक्षण आशिल्लें, स्कूल नाशिल्ली, एक स्कूल फक्त आसताली पोर्तुगीज, पण आयज आमचे दुसरे प्रायमरी शाळा जावं हायर सेकंडरी बाकीची कॉलेजी सगळे तरेचें शिक्षण आमी तेन्ना आमच्या लोकांक मेळ्ळें। म्हणून आमी हे स्वतंत्र सैनिकाच्या हेचे त्यागाचेर आमकां मेळ्ळें आसा आणि तेकाच लागून आमची आयज आमची भुरगीं शिकता पावली। जो ह्या आसा ज्या जाग्यार डिस्प्यूट जावपाची शक्यता आसा, जर तांची फामील जर मुखार आयली आणि तांणी कितें करपाक मागलें तर जायत इमिडिएटली करतले, अदरवायज आमी आमची एक कमिटी ही नॉमिनेट करतले आणि तांचो अहवाल घेवन तांचे कडेन जे कोणी स्टेक होल्डर आसा तांचे कडेन उलोवन सरकारा मार्फत कितें आमकां प्रिजर्व करपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय, सगळ्यो आमचे हिस्टोरीक मोमेंट्स जाल्ल्यो सगळ्यो जाहीर करपाक जाय, पूण विदाउट एंटरिंग इनटू एनी डिस्प्यूट कशी बरे तरेन सॉल्व जातात आणि तातूंतल्यान मार्ग काडपा खातीर एक समिती नेमता। मोर देन 100 इयर्स एज इट इज ती आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान येता, ती आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान कवर जायना म्हणून आमी हेरिटेज पॉलिसीन भितर हें घेतलें लेस देन 100 इयर्स कितें जे पळय इम्पॉर्टंट इतिहासीक दस्तऐवज आसा ते टेंजिबल इनटेंजिबल हेरिटेज पॉलिसी म्हणटात। आमचे फोक डान्सीस आसतले जावं बाकीचे जे आमचे पारंपारीक घेवन आयिल्ले ताचेंय जतन करपाचें आणि आमचे जे स्थळां आसात ताचोय करपाचो आणि तातूंत भितर स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सा घेवन स्टेक होल्डराक विन विन सिच्युएशन करून घेतलेले।